नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राच्या यूट्यूब वाहिनीसाना हांव वनिता नायर सर्व वीक्षकांक स्वागत व सुस्वागत करता. उत्तर कन्नडाचो कोंकणी प्रमाण हे कार्यक्रमाक आजी आमकां सोयरी म्हणून हांगा मेळिल्ली आसाची सिरसी साना शैलजा मंगळूरकर. नमस्कार, तुमकां स्वागत. नमस्कार. तर संगीत हे एक कल मात्र न्हय, ती एक साधना. मनाक आनंद दिता आणि ऐकतल्याक समृद्ध करता. आज हांगा अशी एक सोयरी उपस्थित आसाची सानपणांतून त्यांनी संगीताची साधना करत करत ह्या क्षेत्रांत डॉक्टरेट केला. तर तुमकां अनेक पण स्वागत शैलजा मंगळूरकर. नमस्कार. हंगेल कुटुंब संगीतांतू कीर्तनांतू अभिनयांतू आसक्ती आशिल्ले. हन्नी कोंकणी पदाक सुंदर संगीत रचना करताचे आणि चंद रीतीन म्हणता सुद्धा. सिरसींतू कोंकणी परिषद जालेल दिवसाधन हन्नी तंतू सतत तांगेले योगदान दिलेलं आसा. हांका अनेक संस्था कडच्यान सन्मान गौरव मेळिल्लो आसा. असल हे प्रतिभावंत प्रेरणादायी शैलजा मंगळूरकर हांगेले आमी उलोवया आणि तांगे बद्दल आनी इतली माहिती करून घेवया. तर शैलजा आका पहिले तुमकां विचारचें म्हळ्यार तुमगेल सानपण तुमगेल घरांतले कलाप्रेमी वातावरण कशें आशिल्लें? नमस्कार. मगले एक कलाकारांगेल कुटुंब. मगलाचो श्री रंगराव म्हणून सांगून तो एक व्हड कीर्तनकार आशिल्लो आनी नाटकाचे मंडळी करून स्वंत तागेले एक नाटकां मंडळी आशिल्ले. नाटक करयतालो आनी नाटकां मागशी परद्यांनी करचे स्वंत ते परद्यांनी दुसरो दुसरो टायपाचे करतालो. अशी मस्त फेमस आशिल्लो तो. आनी मगलाची ती भटकळची ती एक स्कूल टीचर जावन आशिल्ली भटकळांतू आनी शिरशींतू तिणें चेडवांक शिकयल्या. आनी मगले न्हू तो एक ते कालांत मस्त चेडूं पुरा सान्न नाशिल्ली ती मगल आजीक सानपणांत कल की आपण वगी काम करका कले तरी कशी काम शिकून आपण आपणाल पांय आपण राबका म्हणून मगला सानपणी तुची मुंबय धांवन वचूं गेलो. थंय वचूं गेलो मागीर चिके थोडे दिवस ताका त्रास जाले. मागीर ताका थंय एक हार्मोनियम पेटी तयार करचे आनी रिपेरी करचे एक व्हड संस्था ते केसर सिंग आनी राम सिंग म्हणून तांगेला वचून ते काम शिकले ताणें हार्मोनियम नवीन रिपेरी करचे आनी नवे करचे पेटी करचे. थंय शिकून जालें मागीर ताणें थोडे दिवसा नंतर आमगेलो मगल आजो आनी बाकी भावंड मगेल बाकी पुरा अन्नाल भयण्यो मैसुरांत सेटल जालेले. म्हणून हांवें मैसुरांत राबून हार्मोनियम पेटीचे एक आंगड दवरलेले खंय. थंय चन्नपटना टॉयज म्हणून आसता मस्त फेमस ते. तेवे करचे शिकले ताणें. शिकून थंय 3 वर्स हांतू मैसूर दसरांतू आपणाल ते टॉयसाचे एक स्टॉल दवरलेले खंय. ते कंटिन्यूअस ताका 3 वर्स ताका फर्स्ट प्राइज मेळ्ळा. हो हा. तितले रोमटे टॉयज करतालो तांतू तरी टांगा गाडी म्हण एक करतालो मस्त रोमटे आशिल्ले ते. शिरसींतू दवरतालो तो आमगेले जात्रे फेंटांतू. त्या 9 दिवसाक तर दवरलेले 3 दिवसाक खाली जावन वताले. स्टॉल मागीर बंद करचेची. तितलो रोमटे करून ते चन्नपटना टॉयसय करतालो. आनी माती मुर्ती करतालो गणपतीचे आनी हॉटला बिझनेस केलेलो तो. अशी मस्तींतल्यान ताका आर्ट गोत आशिल्ले. आनी मगल अन्नाल आनी एकलो भाव विमलानंद दास म्हूण सांगून बरें कीर्तन करतालो. तो वगी सरलो तो. मागीर एम प्रभाकर म्हणून मगला अन्नाले आनी एकलो भाव. तो हिंदुस्तानी आनी कर्नाटकी दोन्ही संगीत शिकून ते आमी सान आसतनाची तो भद्रावती आकाशवाणी आनी बेंगळूर आकाशवाणी थानू कन्नड भावगीते सांगतालो. मस्त फेमस आशिल्लो तो. तागेले पुराय शिश्य कोण म्हळ्यार शिवमोग्गा सुब्बण्णा आनी बी के सुमित्रा कस्तुरी शंकर आनी एकलो ब्लायंड एकलो हांव सान आसतना तागेले घरा येवन शिकतालो एकलो वेणुगोपाल म्हणून गोमटे सांगतालो तांणी बरें फेमस जाला ते फिल्डांत. अशी मगले एम प्रभाकर म्हणून मगेलो बापूलो. आनी अन्नाले आनी एकलो भाव पंड्रीबाईन आनी मगेले आज्यान एक चेन्नईंत तावळ ते मद्रास म्हणटाले
थंय एक पांडुरंगा टेंपल केला ती थंय पौरोहित्य करून येवन आशिल्लो भटपण करून येवन मग आनी एक सान बापोलो मोहनदास म्हणून तो बेंगलोरान बिझनस करून येवन आशिल्लो ताणी आतां कोणें ना ती आनी म्हागेले मावळण्यो पंढरीबाई मैनावती कृष्णा आनी अनसुया म्हणून तांतू पंढरीबाई आनी मैनावती तुमकां गोत होय कन्नडांतले हय. ते पंढरीबाई म्हळ्यार कन्नडांतले लोकांक पुरा अम्माची पंढरी होय ज्येष्ठ हय कला व्हड कलाकार अशी म्हगेले घराणे आनी म्हगेलो भाव चंद्रकांत म्हणून चंद्रकांत मंगळूर म्हणून तो एक बरे तबला वादक आनी भजन आनी मस्त बोमटा म्हणटा भारी घरान तो पूर्ण कले वातावरण प्रत्येकाला एक कसं ना कसं ना एक आर्ट कला आसा म्हणून अशें दिसता आता संगीत शिकतना गुरुल महत्व मस्त उरता हय तशी तुमकां खंयचे गुरु मेळ्ळे संगीतांतू गुरूंगेल महत्व मस्त आसता तुमकां गोत आसा आमगेले भीमसेन जोशीन सांगल्या गुरु बिन गुलाम नागू वतनका दोरय ದಂಡ मुकुती म्हणून तशीची गुरु बिन ज्ञान नाही सुर बिन तान नाही म्हणटा ती गुरु ना जाल्यार आमकां ज्ञानय मेळना स्वर सम आमी परफेक्ट शिकना जाल्यार तान मारूकय जायना तान सांगूकय जायना तशीची गुरु बिन कौन बतावे बाट म्हणून सांगून कबीरदासानय सांगला अशी आमकां संगीतांतू गुरु शिष्य परंपर्यंत आमी संगीत शिकल्यार मात्र आमकां ते एक घट्टपण मेळटा आमकां एक बरे बुनादी म्हणटात न्ही त्या नमूने आमकां एक फावंडेशन मेळटा अशी गुरु शिष्य परंपरेंत संगीत शिकून आसतना आमकां मुखार आमगेले संगीत आमी शिकता म्हण आसल्यार आमगेले मुखार गुरू आसता मागशी गुरू आसता आमगेले उद्देश साफल्य जाता अशी म्हगेली म्हणणी बरें आसता मुखार गुरी मागशी गुरु गुरू आसता म्हळ्यार आमगेले उद्देश आमी इडेसूंक येवया जाय आनी तुमकां म्हगेले गुरूंगेले एक थोडे खबर सांगता जी.एस. हेगडे म्हणून शिरशीन तूं आमी सानपणांत म्हगेल्या अण्णान म्हाका फस्ट संगीत शिकोवका म्हणून मन केलो आनी ताणें म्हाका एक संगीताचे हार्मोनियम पेटी करून दिली ताणें ताणें एक 4-5 अलंकार इतले शिकयले म्हाका ताणें आनी एक 2-4 भजनां मागीर ताका दिसलें हांव इतलें शिकयलें एक जायना ही बरी शिकतली मुखार म्हणून ताका आनी हांव संगीतांतू मुखार येवंका म्हूण आशिल्लें हा म्हणून विचार करता आशिल्लो तितले भितर तुमकां ते म्हगेले गुरूगेल सांगता श्री जी.एस. हेगडे बेळ्ळेकेरी म्हणून तो शिरशी लागींची सिद्धापूर रोडार बेळ्ळेकेरी म्हणले एक हळ्ळी आसा तोय तशीची सानपणान ताका संगीत शिकता म्हणून सांगून मस्त आश आशिल्ली काय म्हणून तोय घरान तो सांगान अशें एक दीस मुंबय भायर वचून सोडला ओ मागीर तेवेळांनी नांव चेंज करून हांगा जी.एस. हेगडे गणपती हेगडे म्हणून आशिल्ले थंय श्याम जोशी म्हणून घेतल्या कोणें आपणा बुरत धरून जो म्हणून थंय वचून गेले काय फस्ट एक 4 दीस ताका मातसो त्रास जाले तागेले अदृश्टाक कित की मोहनराव चिक्कर मने म्हणून एक गुरू मेळ्ळो ताका तो तांणी हांगा शिरशी आमगेले कुमटा आनी हें आसलें गोकर्ण बंकी कोडल त्या दिका आसताली कोंकणी लोक तो गुरू जावन मेळ्ळो तांकां जाल्यार तांणी इतले बरे शारीर सम आशिल्ले की म्हळ्यार तांगेले तांणी कुर्ड म्हणूंक कळना जाल्यार तांकां दोनी दोळ दिसून आशिल्ले ताका हात धरून व्हरून खंय आपण व्हरका करका अशी एक कंडिशन आशिल्लें जाल्यार संगीत मात्र मस्त घोमटे सांगतालो तो ते म्हगेलो गुरू ताका लागीं शिकूंक सुरू केलो आनी तागेलो 2 दोळ होच जालो हा आनी तागेले सगळे सेव ताका जेवण खाण करचें दवरून हांगा थंय व्हरचें करचें प्रत्येक तागेले सेव करून ताणें ताका लागीं संगीत शिकलें मागीर तागेले गुरूक एक दीस दिसलें की आपणाक आनीकच चड हांवूय शिकता रे जाल्यार आपणाला जायना अशी वच्ची वच्ची त्रास म्हळ्यार की ना हांव तुमकां खंय जाल्यार थंय आपूण व्हरता तरी म्हाका आमगेले घराणे म्हळ्यार आग्रा घराणे आमगेले मास्तराले आग्रा घराण्याचे व्हड एक खादीम हुसेन खान म्हूण आसा मुंबयंत आशिल्लो तो त्या दिवसांत ताका लागीं वचका म्हूण आसा म्हणलें ना हांव आपूण व्हरता म्हणून हे दोगूय वचून ताका लागीं संगीत शिकले हा सुमार वर्स ताका लागीं शिकल्या ती मागीर म्हगेले मास्तराक आपूण आनीक चड शिकता म्हूण दिसलें काय आनी आग्रा घराण्यांत आनीक व्हड तो उस्ताद फयाज खान म्हणून ताका लागीं म्हगेले गुरूक शिकता म्हूण दिसलें काय सांगलें काय गुरूजी लागीं हांव अशें अशें वच अयो वच रे ते एक ते भाग्य मेळ्ळेलें तुका तुका अदृश्ट म्हाका मेळनाशिल्लें अदृश्ट तुका मेळ्ळा तूं वच शिकून यो म्हणलें ते एक वर्स बरें शिकून आयले तशें वापस आनी हांगेले मुंबय येवचे भितर तांकां लग्न जावन आशिल्लें काय तेन्ना म्हागेल्या गुरूजीन सांगलें काय हांव म्हागेले गांव वचून हांव हें संगीत तुमी शिकयलें संगीत थंय शिकोवं म्हूण नेमलें काय
खुशी जाता आडना तूं वचून थंय क्लास सुरू करी म्हाका. त्या वेळार म्हाका अण्णान थंय संगीत क्लासाक घालें. तरी हांगा शिरसी येना फुडें तांणी त्याची नांवार सुरू केली की मुंबईचे श्याम जोशी ना त्या वेळार जी.एस. हेगडे बेळ्ळेकेरी म्हणून. केले मुंबईत मात्र ते हय कितले दिवसान कळ्ळें की तांकां ते विशीं आमकां वतना. हां, हां, हां. तर संगीतांत तुम्ही डॉक्टरेट केला. हय. तो प्रवास कशी आशिल्लो? डॉक्टरेट करता म्हणून कित्याक तुमकां दिसलें? करता म्हणून एक तुमी म्हणटा न्ही गुरी, हय. ती कशी आयली आनी तो प्रवास कशी आशिल्लो? खंय वचून केले कशी? हांव सांगपण धरून म्हाका लांबाल कुळेरच शिरसी म्हणून हांव ते हार्मोनियम पेटी अंगडी देंवन घेतलो विष्णू मठा लागींची. तुमकां गोतोच बरें. सडाया पेंटान विष्णू मठ म्हणून. विष्णू मठा येदरय आमगेलें घर आशिल्लें. म्हाका ल्हानपणांतूच हांव संगीत कसलें तरी केलें जाल्यार फर्स्ट स्टेज हांव चडलेलेंच विष्णू मठाचे हाजे वेळार नवरात्री वेळार. थंय फुडें एक 4 दिवस अच्यूत दास येता आशिल्ले किर्तनेक. मागीर ते 2 दिवस एंटरटेनमेंट आसता आशिल्ले. तांतूं हांव भजन मागीर संगीत जाने भक्तिगीत असले पुराय सेव केल्या. मागीर भावचंद्र कांतू तबलो वाजयतालो. मागीर रायप्पा हुलेकर स्कुलांत म्हगेलें जालें हें प्रायमरी स्कुलांत. नेक्स्ट एम.ए. मारिकांबा हायस्कुलांत हांव शिकली. तशीच एम.ई.एस. एम.एम. आर्ट्स एंड सायन्स कॉलेजांत हांव बी.ए. संगीताच मेजर विशय जावन हांव शिकली. मागीर नेक्स्ट म्हाका म्हगेलो बाप सुणें तुका कितलेंय जाल्यार हांव शिकयता तूं आनी शिक म्हणलो. कडेन संगीतांत हांव मुखार वचका म्हण दिसलें. मागीर एन्क्वायरी केलें तेन्ना म्हाका कर्नाटक युनिवर्सिटींत म्युजीक डिपार्टमेंटच आसा थंय वचून एन्क्वायरी करी म्हण एकल्यान सांगलें. म्हणून म्हगेले बापसूक आपोवन व्हेलें हांव. म्हाका कहलें गोतना न्हय थंय. आमी दोंग वच गेले. थंय युनिवर्सिटी वचून गेले नंतर हें म्युजीक डिपार्टमेंट आसा म्हण कळ्ळें. हांव बी.एन शिकताना वर्क म्हाका बी कृष्णमुर्ती म्हणून शिकयला आनी डॉक्टर बी.डी. पाठक म्हणून सांगून मस्त फेमस तो सितार आनी बिनांत एक्सपर्ट आशिल्लो आनी थेरी घुमटे सांगतालो तो. 2 वर्स म्हाका बी.एन थेरी आनी हें मेळ्ळें की म्हागेले गुरुजीले जी.एस. हेगडेले एक सानपणांत शिकयले एक बरें एक बेज बेज आशिल्लें संगीताचें. तशी हांवें म्हाका इंटरव्यू घेतलो थंय. इंटरव्यूंत हांव सिलेक्ट जालें. सुमार 17 जाण इतके आयिल्ले तांतूं सिलेक्ट जाले आमी 5-6 लोक. अशें हांव थंय एम.ए. शिकताना म्हाका बरे हे गुरुजी मेळ्ळे. तुमकां सांगता म्हूण सांगल्यार किराणा घराण्याचे पंडित संगमेश्वर गुरव म्हणून सांगून आतां तागेलो पूत कैवल्य गुरव म्हणून आसा मस्त फेमस आसा. तागे लागीं म्हाका शिकूंक एक अवकाश मेळ्ळे. ताजे नंतर पंडित मनसूर जयपूर आनी अत्रोली घराण्याचे व्हड कलाकार तागेले शिश्य पंडित पंचाक्षरी स्वामी मत्तीगट्टी म्हणून ताका लागीं हांव तोय आमकां शिकयतालो. आनी पटियाला आनी ग्वालियर घराण्याचे गुरुजी पंडित बसवराज राजगुरू म्हण सांगून आनी मनसूर जावईंचे आशिल्लो थंय डिपार्टमेंटान शिकयतालो. जयपूर घराण्याचे संगीत शिकयतालो. तितले न्हयशे आमकां बेळगांवता न्हू जानकी अय्यर म्हणून एकली मॅडम येता आशिल्ली. ती तरी मुंबयची हिराबाई बडोदेकराली शिश्यिणी ती. तिणें आमकां ठुमरी थंय शिकयल्या. अशी आमकां ते व्हड कलाकारांक गेले आनी बी.डी. पाठकाल थेरी अशी हाज्यान म्हाका एक परिपूर्ण जावच्याक थोडेशे वाजायना संगीतांत ते आमी केन्नाय परिपूर्ण म्हण जायना ती. जाल्यार एक म्युजीक करून गेला आयली. मागीर थोडो हांगा कॉलेज शिरसी येवचे भितर म्हाका जून 15 अपॉयंटमेंट मेळ्ळें. थंय खाली आशिल्लें पोस्ट. आमगेलो गुरुजी तो कृष्णमुर्ती रिटायर जालेलो तेच पोस्ट म्हाका मेळ्ळें 83 3 वर्स टेम्पररी केली. मागीर 86 हांव अपॉयंटमेंट जालें म्हाका परमनंट जालें. मागीर सुमार वर्स खाली आशिल्ली. मागीर लग्न जालें. लग्न जालें की म्हगेलो भामूण म्हाका बरे प्रोत्साह दिलो पी.एच.डी. कर म्हणून. तो म्हाका तांतूच मुखार हें केलो प्रोत्साह दिलो. युनिवर्सिटीक आयल्यार थंय कोणें गायडशीप मेळ्ळी म्हाका तांगेले कडेन. थंय एकल्यान सांगलें तूं आमगेल्या युनिवर्सिटीचेच एक कॉलेज आसा बी म्युजीक कॉलेज थंय एकले मॅडम आसा पळय शशिकला चौधरी म्हणून तिगे लागीं वचून एन्क्वायरी कर म्हण. मागीर थंय वचूं गेली. ती केसीडींतूच एक विंग ते आमगेलें म्युजीक डिपार्टमेंट. थंय वचूं गेली की ती खुशी जाली तिका. हांव अशी तुका लागीं अशी पी.एच.डी. खातीर विचारूं आयल्या म्हणचे भितर म्हाका गायडशीप मेळ्ळ्या तूं म्हगे लागीं येवन करी म्हूण मस्त खुशी जाली ताका. तिणेंच म्हाका नेक्स्ट कशी करता प्रोसिजर म्हूण सांगून पुराय इन्फॉर्मेशन दिली.
फर्स्ट तू रजिस्ट्रेशन करी. तुका खंयचे सब्जेक्ट करता म्हण दिसता पळय ते फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करी म्हणाली. वचून रजिस्ट्रेशनाक एप्लिकेशन दिलें आमी दोगांयचें वचून. म्हाका बाबून सांगत आशिल्लो. दिलें ते थोडे दिसान तो म्हाका ते एक्सेप्टन्स आयलें तूं करूं ना म्हणून. मागीर ताजे सांगाती तांणी एक लेटर पेटयलें. तूं हे खंयचे सब्जेक्ट करता ताजे गुरी कसले ते उद्देश आनी तूं कसले खातीर करता असो आनी ताजे चॅप्टर वायज आमकां थोडेंशें सिनॉप्सीस पेटोवन दिता सार लेख म्हणून. त्यावेळी पेटोवन दिली मॅडमाक दाखोवन विची कशी कशी करता येता म्हण तिका विचारलें तिणें गायड केलें. ते पेटोवन भितर कोडलें म्हाका ताका हें मेळ्ळें एक्सेप्टन्स मेळ्ळें परमिशन मेळ्ळें. ताजे नंतर हांव म्हाका स्टडी सुरू केली. आमगेल्या कॉलेजान तूं तितलें मेळ्ळी म्हळ्या PhD कितले तितले विशय मेळ्ळी. सगळे कर्नाटकाचे म्युजीक कॉलेज खंय आसा थंय युनिवर्सिटीक फुडें वचूं गेली. मागीर मुंबई आनी पुण्याचे म्युजीक युनिवर्सिटी आसात न्ही थंय ट्राय केली. वचून थंय ओटू लायब्ररीन कल्ल म्हाका मेळटा मटिरियल्स बूक पळयली. मागीर दिल्लींत एक 2-3 दिवस राबून थंय थोडे पॉयंट्स घेतले. आनी वडोदरा आतां बरोडा फूड बरोडा म्हणटा तशें ते वडोदान वडोदरान तूं सारकें एक फूड म्युजीक युनिवर्सिटी आसा. थंय बरें आसा ती बुक्स आनी थंय थोडे रेफर केली ते तितले पुरो जाय न्ही म्हाका. वय. आनी बुक्स दिल्ली तुजी म्युजिकाचीच एक पब्लिकेशन सगळे म्युजिका बुक्स मेळटा. आनी हाथरस म्हण सांगून उत्तर प्रदेशांत एक तेवे म्युजिकाचेच एक प्रेस ते. आनी मिरज तूं संगीत कला विहार म्हण हें असले पुरा मॅगझिन्स हाडून घेवन वाचूं सुरू केली 2000 फस्टांत ते रजिस्ट्रेशन जालें मागीर सुरू केलें हें पुरा ಕಲೆಕ್ಟ್ ಕೊರಿಯನ್ ಬುಕ್ಸ್ एक हिंदुस्तानी संगीतದಲ್ಲಿ ख्याल गायನ ಒಂದು अध्ययन म्हणून एक सबमिट केली हांगा युनिवर्सिटीक. मागीर ताका आमकां वायवा आसता इंटरव्यू आसता. ते ताका आनी परत सब्जेक्ट एक्सपर्ट्सांक ते पेटयतात ते म्हागेले 5 बुकांत तांणी एक 2-3 लोकांक. ते मागीर तांणी ओके बरें आसा म्हळ्ळें मागीर तांणी परत म्हाका म्युजीक डिपार्टमेंटान इंटरव्यू केलें. तांणी म्हाका इतले क्वेश्चन्स विचारले ताका आन्सर केले. मागीर ते ओके म्हण जालें एवॉर्ड केलें तांणी म्हाका. आत्तवर्क संगीत संयोजन केलेल्यान तूं एक खंयचे तुमकां कायम याद उरचे किंवा मनांत घर करून बशिल्ले अशें खंयचे आसा? गौरीश कायकिणी हांणी बरयलेलें मीनाक्षी म्हणून एक कवन संकलन आसा. तातूंत तांणी बंध आनी मोक्ष म्हणून एक कविता बरयल्या ती गोगोमटे सांगून दाखयता. फळांचो पांशू सुटल्यारी झाडाक ती मुक्ती हातातली दोरी तुटल्यारी पतंगाक खंयची शक्ती तालाचे बंधन नाजल्यारी गायन कसल्याक कोरचे काळाचे बंधन ना आशिल्या कामाक कौतुक खंचे पाळाच्यो पावश सुटल्यारी झाडाक ती मुक्ती पिकले बावले झडले तरीच झाडाक ताजी पालवी पिकले बावले झडले तरीच झाडाक ताजी पालवी थंडीचे दिवस भोगल्या शिवाय वसंत फेरी नानवी दोन्ही तडयो घट्ट धोरणो फळाक जोरू भारी दार खिडक्यो दवरच्याक उघड्यो बांधतात वणत्यो चारी पाळांचो पांशू सुटल्यारी झाडाक ती मुक्ती हातातली दोरी तुटल्यारी पतंगाक खंयची शक्ती पाळाच्यो पांशू पाळांचो पांशू पाळाच्यो पांशू सुटल्यारी झाडाक ती मुक्ती. चंद शब्दरचना बी चंद आसा रेस होय. आणि तुम्ही संगीत संयोजन केलं. बरें केलें.
हे रेडिओंतू टीव्हींतू सांगला सांगला तुम्ही ते आणि संगीता साथ उरला रे आणि ही बऱ्याच होय आता आ, पारंपरिक संगीत आणि आधुनिक संगीतान मस्त फरक असा तर फरक साधारण कसलो आणि तुमका खंयचे आवडतं अं, हे प्रश्नाक उत्तर चिके दिवची कष्ट येत्याके म्हळ्यार म्हाका मगल हांव सो प्रितीचकी मगल धू प्रितीचकी बीन अशें निमगलवारी जाता तशें हांव तुमकां एक सांगचें सांगता म्हळ्यार कशी संगीत वाडून आयलें म्हणून हे संगीत परिवर्तनशील आसा एक रीती आसना अति प्राचीन कालांतू म्हळ्यार आमकां शास्त्र म्हळ्यार आमकां बेस म्हळ्यार संगीताक वेदकालाची वेदकालांतू फस्ट ऋग्वेदांतू तिनी तीन स्वर गोत आशिल्ले उदात्त अनुदात्त स्वरित म्हणून तिनी स्वर आता मी ते वेदांत हे सांगतात न्ही मंत्र न्ही सांगतात ती य एवं वेदा वेदा आयतनं वेदा आयतनवान भवति सा नि सा रे नि सा रे नि सा रे नि सा रे नि रे सा हे तीन स्वर अशे मागीर हाजे सामवेदांतू लोकांक जनांक सात स्वराचे परिचय जाले म्हणटात ती तशीच ते वेदकालांत संपूर्ण संगीताक माहिती लोकांक आशिल्ली खंय त्या दिवसांतूची मार्गी संगीत देशी संगीत म्हण आशिल्ले तांतू मार्गी संगीत म्हळ्यार म्हालगडे म्हळ्यार ऋषी मुनी लोक मस्त कश्ट पावन तांचेर मस्त साधन करून ते तांकां वश करून घेत आशिल्ले खंय जनपद म्हळ्यार ते साधा लोकांक ते कश्ट जाता आशिल्ले म्हणून त्या कालांतूच एक जनपद आशिल्ले खंय ताका देशी संगीत म्हणटाले ते सगळे लोक सामान्य लोक सांगता आशिल्ले तदनंतर पुराण कालांतू रामायण महाभारतांतू वर्क अशीच चेंज जाता गेले ते मागीर आमकां 7-8 शतमानांतू प्रबंध गायन म्हणून मेळटा परिवर्तन जालें ते मार्गी देश आशिल्ले त्या कालांतू 8व्या शतमानांत ना त्या वेळार प्रबंध गायना त्यावेळी कश्ट जालें म्हण सांगून लोक कल केले 11-12व्या शतमानांतू ध्रुपद गायन आविष्कार केलें त्यावेळी लोकांक कश्ट जाले एक सरळ आनी संक्षिप्तीकरण जावन आशिल्ले गायन प्रकार तांणी सोदून काडले म्हळ्यार फूड आशिल्लेच तांतू तांतू चेंजीस जाता इल्ता ख्याल गायन प्रचारक आयले तांतू आतां चेंजीस जाता आसा ते जगाचे नियम परिवर्तन आमकां खंयची प्रिती खंयचे सगळे प्रितीची तुम्ही संगीत प्रवासांतू एक तुम्ही प्रयत्न करताची जाल्यार तुमगेले चेडू आले तुमगे यजमान आले ताका सपोर्ट कशें म्हाका मगल हावसुलवेर थंय बरे सपोर्ट आशिल्ले मगले आनू अम्मा मगल वयन्यो मगल भयणी पुरा भावंड मस्त प्रोत्साह दिला ती मगल भावाक तरी मगला अन्नाने म्हाका संगीताक गेल्यार ताका तबलाक घालयले म्हळ्यार दोगांक जोडी बरे आशिल्ले ते बरे जोडी आशिल्ले ते कालांत फेमस जोडी तो बरे म्हाका तबला साथी दितालो हांव कशी सांगता ती तशी तागेले ताका संवाद जावन आसता मागीर बामणाल घरा आयले नंतर बामणो बरो साहित्य तो आनी बरयता आनी साहित्य संघटनेनी करता माई मगल जाव देर सगळे म्हाका हेल्प केला ते तांतू तरी PhD करतना म्हाका कामय करूंक टायम आसनाशिल्ले डब्ब बंद पेटयताले जेवणाचे अशे सपोर्ट उरच्या देखून PhD जाले पळय म्हाका सगळो राती दिवस हें करता पडटा आमकां काम अशी सगळे बामणाल घरचे सपोर्ट आसा कुळाचे सपोर्टान हांवें केलें साधन खंयच्याक एक सपोर्ट मस्त उपयोग आतांचे डिजिटल युगांतू संगीताचे स्वरूप बदली जाल्या तुमकां कशें दिसता एक उदाहरण पयले एक संगीत शिकता म्हळ्यार मस्त त्रास आशिल्लो आतां म्हाका दिसता हे डिजिटल युगा निमतान ते ससार जाला हय ते हय फुडें संगीत शिकचे कश्ट आशिल्ले गुरू मेळनाशिल्ले आतां तशी न्ही डिजिटल युगांतू थोडेच वर्स तांणी संगीत शिकपाची एक बरे गुरू मेळका ताका बरे एक बेस मेळकाची तदनंतर तांणी आतां हातांतू मोबायल आसता कंप्युटरांतू आमकां जाय आशिल्ले कलाकारांक गेले आतां तो खंयच्याय घराण्यांत तूं परफेक्ट आसूं नासता मागीर ताका खंयचे एक बरे गायकी धरतकी एक कोणाल एक कलाकार धरल्यार ते तांतून बरे बरे अंश घेवन तागेले संगीतांतून मेळोंक घेवं ताज्यान ते तागेले संगीताचे ब्युटिफिकेशन वळ्ळां इस्थेटीक वॅल्यू आसता ताका लोकांक खुशी दिवे संगीत म्हळ्यार तशी न्हय आमी खुशी पळोवची आनी लोकांक खुशी पळोवका आतां संगीत तुमगेले रक्तांत आसा म्हणिल्ले
ते सोडून तुम्ही शिरसीन आणि चटवटिके सुमार केल्याच हं. ते खंयचे? म्हाका कॉलेजांत आसतना अशीच उत्तर कन्नड जिल्हा कोंकणी परिषद म्हणून हं. आमगे शिरसीचे म्हालगड्याने म्हळ्यार वी एस सोंदे मामू, डॉक्टर एल एच पै खै आनी एस ए कासरकोड, वासुदेव शानबागू, आनंद सिंधू शानबाग हांणी पुरा मेळून आनी श्यामम कृष्णराय म्हूण आसा तांणी पुरा मेळून एक आनी मस्त आसा ती एक उत्तर कन्नड जिल्हा कोंकणी परिषद म्हूण स्थापन केले नंतर म्हाका कोंकणींत काम करता म्हणून मन आयलें. अशी करून आनी वासुदेव शानबाग हांणी एक हें भावतरंग म्हणून एक हें बरयलां ती हं. तांतुले चड जावन हांव पुरा पदाके ट्यून केले आनी थंय तांणी म्हाका अवकाश दिलो दुसरो कडेन आमी वता आशिल्ले म्हगेले कॉलेज स्टुडंट्सांक हांव तांतूं इनवॉल्व करतालें तांकां एक स्टेज मेळची काय वय. म्हणून अशें आनी तांणी एक गीत रुपक बरयल्लें श्री कृष्ण पारिजात आनी नाट्य शाकुंतल सांग. ते तरी मस्त गमटे ताणें साहित्य बरयलेलें ते म्हाका दुसरो दुसरो रागार ते आमी बसकारो न्हू हांगाची विश्व कोंकणी केंद्राचे आमगेले बस्ती वामन शणै मामू तांणी पुरो हांगा विश्व सारस्वत संमेलन म्हूण केलेलें हं. तांतूं आमकां एक अवकाश दिले मागीर आमकां तांणीच परत आमकां डेल्ली थंय बरें आसा तुमी डेल्ली येया ते आमगेले थंय एक कोंकणी उत्सव जाता थंय करया म्हणाले थंय वचूं गेलेले त्या सांगात आमी भावगीते कोंकणीतूच भक्तिगीते भावगीते जानपदाचे पुरा आनी वरायटी आनी देशभक्ती गीते त्या सांगात हें रूपक नृत्य रूपक घेवन मस्त कडेन कर्नाटकाचे मस्त कडेन उडुपी मंगळूरू आनी हे ठिकाणी त्या ठिकाणी बेळगांव त्या यल्लापूर कारवार मस्त कडेन भोंवल्या ती तुम्ही एक संगीत शिक्षिका म्हणून कार्य केलं. त्याचा अनुभव कसे? कॉलेजांत आमकां शिक्षणा सांगात एडमिनिस्ट्रेटिव्ह वर्क आसता ओ. हं तांतूं एन एस एस ऑफिसर म्हूण करून गेले कारण म्हळ्यार तेका लागून श्रमीक ते चेडवांक घेवन वचून ते भायर क्लीन करीत ते करे असले श्रमदानाक पुरो आसता तरी एन एस एस ऑफिसर जाले तेन्ना हांव ताजे एक नॉर्म्स आसता अमकें इतलें काम करपाचें म्हणून तांतूं हेल्थ चॅकअप कॅम्प खंय आनी हें परिसराचे अवेरनस एनवायरमेंटल अवेरनसाचे बद्दल तेका लागून तूं अनंत शिसर म्हणून वृक्षलक्ष आंदोलनाचे व्हड तो मनुश्य ताणें आमकां बरें काम दिलें झाडां आनी रोवचें एक व्हड एक अभियान आशिल्लें तांतूं आमच्या चेडवांक आमी इनवॉल्व केलें न्हयशें आमच्या संगिता चेडवांक हांवें कॉलेज आनी झोनल लेवल आनी युनिवर्सिटी लेवल फेस्टिवल हे आसताशिल्ले तांतूं पुराय तांकां हांव तयार करून व्हरचें तांतूं मस्त तितले प्रायज मेळ्ळ्यात आमगेल्या कॉलेजाक आनी आमगेल्या कॉलेजांत नायक म्हणून आमकां ग्रेड मेळटा ते युनिवर्सिटी दिल्लींतूच ते आमगेले युनिवर्सिटीक हें आसा ग्रांट कमिशनर पुरो आसा ते नायका थान म्हाका आमकां आमगेल्या कॉलेजाक ग्रेड येवका ताजे खातीर आमी कसो जाय ते पुरा कश्ट पावल्यात ती हां. आनी संगीत हां. कॉलेजांत आनी युनिवर्सिटीचें कसलें काम दिल्या ते आमी वेवस्थीत केल्यात ती संत कनकदास हां ಹಂಗೇಲೆ ಸಮಗ್ರ ಕಾವ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಾचे तुम्ही ते तांगे काव्याच अनुवाद केला हं. त्याचबद्दल एक थोडं सांग. संत कनकदास तांगेले समग्र हाजे काव्याचे एक अध्ययन केंद्र म्हणून बेंगलोरांतू आसा ताका कात चिकण तांणीची डायरेक्टर आसा ती आनी तांगेली एक मंडळी आसा तांणी भारताचे 16 भाशेंतू ते अनुवाद करचे एक व्हड प्रोजेक्ट दवरून घेतिल्ले तांतूं आमकां कन्नडा कोंकणींत करचे खातीर आमगे ती एक हेड म्हणून जाय न्ही ताका ते पळोवंक घेताले समन्वयकार म्हणून सांगून कोऑर्डिनेटर ते आमकां डॉक्टर गीता शेणै मेळ्ळेली ती म्हाका मातशी एक पंत आमी ट्रान्सलेशन वर्कशॉपांत आमी गदगांत मेळ्ळेले तिका ते आमकां एक हें आशिल्लें फ्रेंडशीप आशिल्लें तिणें अशी तूं कर तुवें म्हणाली आमकां कन्नडा टू कोंकणी करचें एक हें आयलां म्हाका फस्टाक भंय दिसलें तितलो गेलें ते कोंकणींत करता म्हळ्यार मस्त कश्टच न्हय ना तूं संगीत शिकिल्लें आसा ते प्रासबद्दल जावन सांगच्याक तुका कळटा ते आमी ते तूं केल्यार ते समजत म्हण म्हाका हें आसा तुकाय एकली 500 लोकांक घेता तांतूं तूं एकली म्हळें मागीर अनुवाद केलें मॅडम एक अविस्मरणीय हें तें वय न्ही वर्क ते असा पुस्तक बरं. पुस्तकात सद्याक बिडगड जावचें आसा प्रकटन जावचें आसा हो. रेडी आसता बूक आत्ताचे तुम्ही युवजनांक एक बरो खंयचो संदेश सांग. बरे संदेश म्हळ्यार हे भारतीय संस्कृतींतू
संगीताक बरे नाव आसा. श्रेष्ठ कले म्हणून हाका एक बिरुद म्हणटात. एक ताका एक बरे किंमत आसा. हें आमगेलें संगीत आमगे जिवनाचें एक अविभाज्य अंग. सत्यम शिवम सुंदरम म्हणटा ते ताजे साक्षात्कार आमकां संगीत करून दिता. ते नितीची आमगेले युवजनांक हें संगीत शिकता. हाच्यान तांगेलें एक पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटय जाता आनी मानवीय मौल्य म्हणटात न्ही एक दये, करुणे, सहन करचे, सहनशक्ती आनी शिस्त, संयम अशें पुरा एक गूड क्वॉलिटीज म्हणटात न्ही ते एक मनशाक पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट करता संगीत. तेमी ती युवक लोक हें मुद्दाम शिकता आनी आमगेले संगीता मिती आनी म्हळ्यार आरोग्य आमगेलें रक्षण करून घेवता. आतां योगा आनी प्राणायाम करतात. होय. ताजे कसले बेनिफिट्स आसा हें आमकां संगीतांतून तरी म्हाका मेळटा. दिसता मानसीक आरोग्य मानसीक नेमदी मेळटा आनी ते श्वासोच्छ्वासाचे हे मदीं हार्ट प्रॉब्लम आनी येना अशी संगीत आरोग्य आमकां दिता. तुमी पळोवन आसा पळय संगीतकार पुरो चड जावन 90 वर्सां वयर बांदल्यात ती. आमगेले मनसूर जावो डॉक्टर मनसूर जावो आनी गंगूबाई आमगेलो गुरू 94 वर्सार गेला. पळयलां हांव संगीतकार चड जावन तांणी दिर्घायुशी जावन आसतात ते अशी दिर्घायुशी मेळटा मानसीक नेमदी मेळटा वय अशी संगीत तो संगीत शिकला शिकल्यार बरें म्हणून युवजनांक आनी हें तांणी व्हरवन वाडोवन संरक्षण करून मुंदीन मुखारच्या पिळग्याक दिवका म्हणून एक बरे विशय हे वय म्हण म्हाका दिसता. तुमगेले थोडे फोटोज आमगेले हांगा आसात ते स्क्रीनार दाखयतले ते खंयच्या संदर्भान हा हें मॅडम हांव संगीत सांगिल्लें झिंजोटी आनी नंद राग म्हणून आमगेले जी.एस.ए. बेळ्ळेकेरीन शिकयलेले ते भजन म्हळ्यार भवानी आनी जगन्नाथ दोगांचें नांव आयलें आनी श्याम म्हळ्यार म्हगेलो गुरू भजन सांग हां करून एक सीडी कॅसेट केली सीडी केल्या ती हें कला अन्वेषण म्हळ्यार तेचे संगीतांतू म्हाका एक कर्नाटक सरकार संगीत ಮತ್ತು नृत्य अकॅडमी म्हूण आसा तांणी पण पेपरांत एक एडवर्टायजमेंट दिलेले अशी आमी करता आसत ती ताका तुमी अप्लाय करा ते म्हणून एक तुमगेले एक म्युझिक साहित्य दुसऱ्या दुसऱ्या क्षेत्रांत डान्स तेवढं हांव केलें तेन्ना तांकां अप्लिकेशन दिलें तेन्ना तांणी ಮಗಲ ಟಾಪಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೆಲೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಘರಾಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವ म्हणून बरोवन तांकां सिनॉप्सीस पेटयलेली ते सिलेक्ट जावन मागीर तूं बरोवचें आडना म्हणून तांतू तशीच पॅनल आशिल्लें तांणी सिलेक्ट केले म्हगेलो विशय मागीर बरोवन दिलें तांकां तांणी हें कला अन्वेषणांतू त्या टॉपिक घाल्ल्यात हें राष्ट्रीय आमगेले उत्तर कन्नड जिल्हा कोंकणी परिशद हांणी राष्ट्रीय कोंकणी समावेश म्हण केलेले तांतू म्हालगडे आमगेले श्यामन कृष्णराय आसा ते तांणी पुरो मेळून आमी ते हाका मस्त वर्क आमगेले मस्त व्हड टीम तांतू आमगेले तानशे सेवक तांणी आमकां म्हाका म्हगेलो सन्मान केल्या ती मॅडम सूरज राणी म्हणून हे आमगेले कॉलेज स्टुडंट्सांकय कोंकणी संगीतोत्सवाक म्हणून आमी आपोवन येलेले भटकळ बेळगांव अशी 2-4 कडेन आपोवन येलेले ते पुरो चेडूं ते आतां व्हड लग्न जावन चेडूं जावन थोडे दोगे लेक्चरर आसा ते ह्या दिकाचे पुरा ती एकले बँकांत आसा हें आमी होन्नावरांतू बिचान समुद्र तीरा वयली बरे व्हड एक स्टेज घालून एक कोंकणीचे समावेश केलेले तेन्ना आमी आमगेले शिरशीचे थोडीतले बायल मेळून तांणी पुरा एक लग्नान तूं एक चल्लीक हाडल्यार कशी ते होवयो न्ही सांगो करता ते म्हणून दांते बी मांडयला ते हय पुरा लग्ना वेळार कसलें शास्त्र करता ते खंयचे नमुन्यान पद आसता म्हण सांगून ते दाखोवन दिल्यात थंय म्हापशे एकले न्हय ते होकल सेकंद बस काडून म्हापशे बसल्यात मिणे म्हणटली तिका बाय हार्ट आशिल्लें तोंडांत पुरा ते कोंकणी ते होवयांनी पापड ते येतना रुक्मिणी म्हणून सांग पै म्हण सांगून ते सगळे तांकां सगळ्यांक गोत आशिल्ले ते होव्यो सांगचे हें आमगेले हांणी श्यामम कृष्णराय हांणी म्हाका तूं सवाय गंधर्वा वयर बरोवन दी म्हण सांगून सांगलें तांणी हांणी सवाय गंधर्व कोण की म्हण सांगल्यार आमगेले पंडित भीमसेन जोशी बसवराज राजगुरू आनी गंगूबाई हानगला तांगेले पुरो गुरू तो फिरोज दस्तूर म्हण आशिल्लो तांगेले पुरो अशी गुरू कुंदगोळ म्हण हुबळी लागींच एक गांव आसा रामभाऊ कुंदगोळकर म्हण तागेलें नांव
मुंबई वचून तो मस्त फेमस जालो कशें की म्हण नाटक संगीतय करतशील ताका ताच्या वेळेला नाव कितें होय नाजाल्यार होय रामभाऊ कुंदगोळकर म्हणटा जाल्यार नांव तर मुंबईंत वचून ताणें करीम खाना लागीं संगीत शिकिकय मागीर तेका लागून तांणी नाटकांत मराठी नाटकांत फेमस आशिल्लो काय बरी बायलांगेल पात्र करतालो खंय तो तेका लागून बायल ताण घाल्लेले कान्नाचे गळ्याचे कापड कशी तागेले ते धडीचे हे ग्लोव्ज आनी आसताले काय तेची फॅशन हागेल पळोवन तांणी फॅशन करताले काय मुंबईंत व्हड कलाकार तो सवाय तांगेल बदल बरोवच्याक म्हाका अवकाश दिलो तांणी श्यामम कृष्ण राय म्हणून बरोवन दिलें तें बूक हें दूरदर्शना वयरी हें हें आमगेलें कोंकणी अकॅडमी आसा न्ही मंगळुरांत कोंकणी साहित्य अकादेमी ताजे रुप्याळ महोत्सव म्हणून जालें 25 वर्सां जालें तांणी एक व्हड एक प्रोग्राम घालून घेतिल्ले प्रोजेक्ट तातूंत म्हाका अरविंद शानबाग हांणी तूं दूरदर्शना वयर बरोवन दी म्हण म्हळें ते एक बूक मागीर रुप्याळ महोत्सवा खातीर केलेलें बूक कोंकणी कथावळी हें केंद्र साहित्य अकॅडमी म्हण आसा तातूंत बरे कोंकणी काणी बरयल्यो थंय सिलेक्ट जाल्ल्यो काणयो हांगच्यो आसा ती हां तातूंत आमकां श्यामम कृष्ण रायान हे संपादक आहा ताणें आमकां थोडे लोकांक ताजें शिबीर करून कोंकणी बरी काणी दिलेले तिनी चारी काणी तातूंत हांव अनुवाद केलेले हांगचो आसा काणी आसात बरे आसात मॅडम तुमकां दिता वाचत ओके कन्नडा टू कोंकणी अनुवाद ते भावतरंग हें एक कोंकणी पदाची एक सीडी हांगचो सगळ्या नमन्यान पदय आसात ती भक्ती भावगीत संगीत रचना संगीत संयोजन केलेलें आसा आनी तातूंत एक दोनी संपदा भटान सांगिल्ले अशी आनी ही गोकर्ण म्हणून भारती गोकर्ण म्हणून आमी एक 3-4 लोक मेळून सांगिल्ले म्हळ्यार हांव शिकयले पुरो हांवें संयोजन केलेलें तुमगेल हो संगीत प्रवास ऐकून पळोवन खुशी जाली अशी तुमगेले शिकिल्ले आनी इतलो बरे संगीतान मुखार येवं तुमकां बी संगीताचे अशी प्रोग्राम मेळची ही सदिच्छा सांग आमी आजी हांगा राबताची इतलो वेळ आमचे कार्यक्रम पळयले बद्दल आमगेल वीक्षकाक अनेक अनेक धन्यवाद तुमकां बी हांगा येयले बद्दल धन्यवाद तुमकांय धन्यवाद मॅडम म्हाका एक अवकाश तुमी दिल्या ती विश्व कोंकणी केंद्राचे आनी तुमगेले हे हांगचे तंडाक म्हगेले हृत्पूर्वक धन्यवाद आसा नमस्कार